गोंय रान खात्याच्या दक्षिण गोंय विभागान चिंचणीत रान महोत्सव घडोवन हाडलो। दर वर्सा लोकांनी एक तरी झाड लावचे अशें चिंचणीचो सरपंच वेलेंटिनो बेरेटोन सांगले। झाडांची जतनाय घेयात, रस्त्या कुशीक झाडां लावंक फावनात, कित्याक तर ती व्हड जातकच येरादारीक आडमेळी हाडपाक शकतात अशेंय तांचें म्हणणें। एवरी इयर आमी वन महोत्सव हे करता, सेलिब्रेट करता, बट झाडां रोयता, पूण त्या झाडां केअर कोण घेता? गेले ते फाटी आमी सांतमडेर जायतीं झाडां रोयली, पूण झाडांचो केअर कोण घेयना। हे फाटी थीम कितें आहा? 1 by 1 लेट अस प्लांट 1 ट्री म्हूण सगळ्याक एकल्या मनशान तरी एकूच झाड रोयलें, जायत रोयना, आनी तेजी समज बरे भाशेन केअर घेयलें जाल्यार म्हाका दिसता वी वूड मेक अ चेंज। आतां आमी म्हणटा ग्लोबल वॉर्मिंग, सगळें हीट जाता, पूण झाडां कोण तेच केअर घेवपाक कोण सोदना, आनी होच जाण झाड रोयताय आनी दुसऱ्यागे भाटां सोडटाय, दुसऱ्या लोकांक त्रास जावपा जायना। सो झाडांचो रोवपाचो आनी केअरूय आमी घेवपा जाय। एनवायरमेंट सांगिल्ले ते भाशेन एक झाड म्हळ्यार ऑक्सिजन दिता, तेच परी एनवायरमेंट साफ दवरता ऑक्सिजना बरोबर, आनी बाकी पशु पक्षी आहाय ते तेमकांय बी थिंगा रावपाक घर मेळटा। नाजाल्यार झाडां कातून म्हणटा ते आमगे गांवां येताय, आमगे हॅबिटेट आहे, आनी आमी तांकां मागीर मारूं भोंवताय, नाजाल्यार फॉरेस्टा पोतून सोदून तांकां दोऱ्यान पोतून फॉरेस्टा व्हरप। सो दीस इज द थिंग। सो आनी एकदां सगल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, आनी बरे भाशेन तुमगे झाडांचो केअर घेया, आनी दुसऱ्यांक त्रास जाताय ते भाशेन रोय नाकाय। वन महोत्सव आमी जो आसा तो 5 जुलयच्यान सेलिब्रेट करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आनी इट वील कंटिन्यू फॉर 1 month। सो 1 month आमचो जो प्रोग्राम जे आसता ते कंटिन्यू चलत उरतले फुडें, आनी वी अप्रोच स्कूल्स, इन्स्टिट्यूशन्स आनी बाकीचे जे आमचे पंचायत आसता तांकां आमी अप्रोच करता, आनी अशे धाकटे प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करता, सो दॅट सोसायटी आनी पीपल सगळे जे गांवचे लोक आसा, जे स्टुडंट्स आसा तांकां इनवॉल्व करून घेता, सो दॅट अवेरनेस इज डेव्हलप्ड एमॉंग स्टुडंट्स आनी गांवच्या लोकां मदीं अवेरनेस जावन ह्या सैमाची जी आमी राखण करता ती सैम आमचे आनीक बरें उरपाक जाय आनी ते बरें वाडपाक जाय म्हणून आमी हो प्रोग्राम जे आसा ते ऑर्गनायज करता। सो झाडां लावप कितलें इम्पॉर्टंट ते तुमकां सांगपाचें ना। झाडां आमचे सॉयल इरोजन स्टॉप करता, झाडां आमकां ऑक्सिजन दिता, जो ऑक्सिजना शिवाय आमी 1-2 मिनीट सुद्दां रावपाक शकना असो, पूण आमी सदांच ऑक्सिजन घेता आनी विसरता, आनी ऑक्सिजन इनहेल करता, कार्बन भायर सोडटा आनी विसरता की आमकां हे ऑक्सिजन कित्या खातीर मेळटा। आमकां ऑक्सिजन झाडां खातीर मेळटा तें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना, सगळे जाण जाणा, धाकटो भुरगो सुद्दां। सो झाडां जी आसा ती इतली इम्पॉर्टंट आसा आमच्या लायफान की ती आमी प्रत्येक वर्सा एक तरी कमीत कमी झाड रोवपाक जाय, जाता तितली चडांत चड झाड रोवपाक जाय। आमचे कडेन जी अवेलेबल जागो आसा त्या जाग्यार आमी झाडां रोवपाक जाता, आनी हो सिजन आतां पावसाचो आसल्या कारणान सगळ्यान बरो झाडां लावपाक। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।